तुम्ही ओनर शॉपाचे? हय. कितें जालें सर नेमके? धुवर आयलो. धुवर आयलो शॉपाक? हय. म्हणजे कशें वयर कितें? वयर माळ्यार म्हणटा धुवर आयलो आनी एकदम म्हणटा बारीकशी पेट घेतली म्हणटा. ओके. म्हणजे आमी खंयच्यान? फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. हां म्हणजे कितें एसी आशिल्ली? ना कांय ना. खंयच्यान कितें उजो लागलो कितें कळ्ळें? ते शॉर्ट सर्कीट जाली कशी वायरीची आनी धुवर आयलो म्हणटा एकदम. धुवर आयलो तो शॉर्ट सर्कीट जावन तो डब्याक म्हणटा कितें तो हें लागलो म्हणटा उजो लागलो हेका. तो पेटलो म्हणटा मातसो. मागीर तो धुवरूच चड म्हणटा. ओके. काय इंजरी ना न्हू? हां कांय ना. सध्या आता कोण पावल्ले आसा सर फायर आणि? हां फायर आणि कोण कोण आसा सध्या आता सर? ना फायरूच आयला. फायर येयला अंडर कंट्रोल आसा सध्या? हां अंडर कंट्रोल आसा? उजो पालवलो म्हणटा. ओके. एक अंदाजे कितले लुकसाण जालां आसतलें म्हणटा तुमी? ते पळोवचें पडटलें. सगळे ऑयलाचे डबे आशिल्ले. ते पळोवपाक जायना आतां. सर म्हणजे केन्ना लागलो उजो? अराउंड 5:30 सुमार. ओके. कितें कसलें शॉप हे? सगळे लुब्रिकंट म्हणजे ऑयलीचो भितर. ओके. कसो लागलो कितें? हां? कसो कितें लागलो उजो को? ना तो भितर बशिल्लो म्हजो फ्रेंड मागीर तो वयरसून म्हणल्यार धुवर आयलो. आं. म्हाका काय कळूंक ना तो वयर शॉर्ट सर्कीट कितें तरी जालें. शॉर्ट सर्किट. ऑयल बी आशिल्लें त्या कारणान मातसो तो पेटलो. म्हणजे कोणाक शॉप काय ओपन आशिल्ले? हय एकटोच तो शॉप ओपन आशिल्लें आनी दोगले कोणाक काय जावं ना. कोणाक काय जावं? तर अंदाजे कितले लोक आशिल्ले भितर? तो भितर आनी दोग जाण स्टाफ भायर तीग जाण? तीग कोणाक काय इंजरी कोणाक ना? काय? आता सध्या कोण पावलेले आसा फायरीचे फायर आणि ब्रिगेड फायर अंडर कंट्रोल आहा? कंट्रोल. येस. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.